एज आणि अचिवमेंट हाचो तसो पळोवपाक गेल्यार व्हडलो कांय संबंध नासता. एज फक्त एक आंकडो आसता. डायरेक्टर जो आसता, डायरेक्टर इज मोर लायक अ मॅनेजर. ग्रूप मॅनेज करपाक एक बेसीक रूल जो हांव यूज करता तो म्हणजे डिसिप्लीन. टू बी अ गूड डिरेक्टर यू फर्स्ट हॅव टू बी अ गूड एक्टर. अल्टिमेटली फक्त जर जोडपा खातीर जेन्ना तूं एखादी कला जोपासता, आय डोंट थिंक सो ती तुका वाट दाखयतली. नमस्कार. प्रुडंटाच्या शक्ती या विशेष कार्यावळीन तुमकां खूप खूप येवकार. आमच्या माणकुल्या गोंयची ओळख जशी परशुराम भूमी म्हणून आसा तशीच तिका कलाकारांची भूमी म्हणूनय वळखतात. हांगा घराघरान तुमकां कलाकार मेळटले. आयज आमी ज्या वास्तून उबी आसा ती वास्तू म्हळ्यार कला अकादमी ही देखून कलाकारां खातीर देवळा समान. 27 मार्च हो दीस संवसारीक रंगभूमी दिन म्हणून मनयतात आणि ह्याच फाटभुंयेचेर आयज आमच्या शक्ती ह्या कार्यावळीन आमी अशी अस्तुरी तुमच्या भेटेक हाडल्या जिचो जायतो वावर आमकां नाटक म्हण किंवा फिल्मां म्हण ह्या क्षेत्रांत दिसून येता. आमच्या आयच्या अस्तुरेन दिग्दर्शीत केल्ल्या एका नाटकाक कला अकादमीन आयोजीत केल्ल्या अ गट नाट्य स्पर्धेन तसेच महाराष्ट्रातील हौशी नाट्य स्पर्धेत पहिलो इनाम फावो जालो. फक्त इतलेंच न्हय तर आमच्या आयच्या अस्तुरेक ह्या नाटका खातीर उत्कृष्ट दिग्दर्शक म्हणून तिचो सन्मान केलो गेलो. तर आयज आमी तुमच्या भेटेक हाडला दक्षा शिरोडकर. ताच्या कडेन उलोवन ताची नाट्य क्षेत्रांतली तशेंच कोंकणी फिल्मांतली वाटचाल जाणून घेवया. सो आयज आमच्या बरोबर आसा दक्षा शिरोडकर. ताच्या कडेन उलोवन ताची जर्नी आमी ताच्याच कडल्यान जाणून घेवया. हॅलो दक्षा. वेलकम टू शक्ती. थँक्यू. सो टू स्टार्ट विथ इंटरव्यू फर्स्ट क्वेश्चन म्हळ्यार तुवें हालींच्या हालीं जो फादर ड्रामा डिरेक्ट केला ताका गोंयानूच न्हू तर महाराष्ट्रान देखील तो कितें प्रेक्षक आसा तांकां खूब आवडला. तुका थंय फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें त्या खातीर तुजें फर्स्ट ऑफ ऑल मॅनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. आणि ह्या इंटरव्यूक स्टार्ट करना साहजिकच फर्स्ट प्रश्न तुका विचारपाक सोदता हांव कितें फिलिंग्स आसा तुजे इतल्या कमी वयान आणि ती देखून तुज्या करियराची स्टार्ट. त्या स्टार्टाक तुवें इतलें बरें नाटक डिरेक्ट केलें आनी ताका दोनूय राज्यांनी इतले भरभरून प्रतिसाद मेळ्ळो. प्लस फर्स्ट प्रायजूय तुवें जिखलें. प्लस इतलेंच न्ही तर बेस्ट डिरेक्टर म्हणून तुका प्रायज मेळ्ळा. सो कितें सांगतलें? थँक्यू सो मच. म्हाका दिसता एज आणि अचिवमेंट हाचो तसो पळोवपाक गेल्यार व्हडलो कांय संबंध नासता. एज फक्त एक आंकडो आसता. नाटकाक भरभरून सक्सेस हाच्याच खातीर मेळ्ळें कारण आमी हें नाटक करतना खंयच विचार करूं नाशिल्ले की हें नाटक आमी स्पर्धेक करता किंवा हें नाटक आमी बक्षिसा खातीर करता. सगळ्यात पयलीं जेन्ना हांवें प्रोसेस सुरू केलो तेन्ना जी टीम फॉर्म जाल्ली स्पेशली एक्टर्स 4 एक्टर्स जे आशिल्ले म्हजे शेफाली, वर्धन, शशी आणि प्राजक्ता ह्या 4 जाणांक हांवें हेंच सांगिल्लें की नाटक करतना किंवा खंयची कलाकृती घडयतना सगळ्यात पयली गरज आसा ती हें जाणून घेवपाची की ते कलाकृती घडयतना तुमी तो एक प्रोसेस म्हणून पळोवपाचो. सो नेहमीच किंवा सदांच आमी त्या गोष्टीक आमी एक प्रोसेस ओरिएंटेड करताली आणि रिहर्सल सुद्दां आमचें जितलें जातलें ताका आमी रिहर्सल म्हणनाशिल्ली. आमी ताका 0 शो म्हणटाली किंवा इट्स मोर लायक अ शो जितल्यो रिहर्सल्स आमच्यो जाताल्यो त्यो. So I think the achievement has come because we all were very calm and very neutral about and very dedicated first of all आणि खूप प्रामाणिकपणे आमी प्रयोग केला ह्या नाटकाचे आणि ताच्याच खातीर म्हाका दिसता जी आमची प्रामाणिकता आसा ती लोकां मेरेन पावल्या आणि ताच्याच खातीर आमकां वाह मेळ्ळा गोंयान आणि गोंयच्या भायर. नक्कीच. फुडें वतना तूं एक्टिंग सुद्दां करता. एज अ एक्टर म्हणून तुजी एक वेगळी वळख आसा. तेच प्रमाणे आतां डिरेक्शनान ह्या फादर नाटकाक लागून तूं चड तुजी ओळख निर्माण जाली अशें हांव म्हणटलें. हेच्या पयलीं तुवें केलाच डिरेक्ट पण ह्या नाटकाक लागून तुका चड खंय तरी एक नेम फेम मेळ्ळो. सो फ्रॉम एक्ट्रेस टू डिरेक्टर ही एक जर्नी. त्या जर्नी बद्दल सांगतना कितें म्हणून? खरें म्हणजे हांव NSDन जेन्ना गेल्लें आय वेंट एज एन एक्टर ओनली. सिलेक्शन म्हजें जें NSDन जाल्लें तें एक्टर म्हणूनच जाल्लें. ताज्या उपरांत सेकंड इयराक आसतना हांवें स्पेशलायजेशन चेंज केलें
म्हाका अशें जाणवलें की कारण हांव खूब वर्सां गोंयान एक्टींग करून थंय गेल्लें जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाज्या कडेन अरावंड 7-8 वर्सांचो तरी एक्सपिरियन्स आशिल्लो जेन्ना हांव एनएसडीन गेल्लें एक्टिंगाचो कारण वेगवेगळ्या ग्रुपां वांगडा हांवें काम केल्लें रिजनल फिल्म्सांनी काम केल्लें म्हाका डिरेक्शनाचे किंवा डिझायनाचे जे प्रोफेशनल किंवा ताका एज्युकेशन म्हणटा एकेडेमीक एज्युकेशन तें म्हाका शिकून घेवपाचें आशिल्लें आनी थंय वतकीर हांवें रिस्क घेतलो एक्चुली कारण एनएसडीन वचून सहजासहजी कोणूच एक्टिंगांतल्यान डिरेक्शनान शिफ्ट जायना आनी हांवें तें खूब व्हडलें रिस्क घेतिल्लें आनी थंय वचून हांवें स्पेशलायजेशन डिझायन डिरेक्शनान केलें आनी तेन्ना म्हाका जाणवलें की आतां हांव एज एन एक्टर म्हणून खूब म्हाजी ग्रोथ जाल्या कारण हांवें फक्त डिझायन डिरेक्शन करतना ताजोच अभ्यास करूं ना एक्टर हँडलिंग म्हणा किंवा एक्टर कितें आसता हें म्हाका कळपाक लागलें आनी आयज हांव जेन्ना एनएसडींतल्यान भायर सरून म्हाका आतां 1 वर्स जालें 1 वर्स जेन्ना हांव प्रोफेशनली म्हाका एज एन एक्टर डिरेक्टर पळयता तेन्ना म्हाका भितरल्यान खूब आनंद जाता की आय कॅन फील द ग्रोथ इनसायड मी हे फादर नाटक जेन्ना तुवें घेतलें करपाक ते करपाच्या फाटली प्रेरणा कितें आनी एक्झॅक्टली कितें म्हणून आसा हें नाटक ह्या नाटका बद्दल थोडक्यान कितें सांगतलें कितें मॅसेज दिला तुवें नाटक फादर म्हणजे हे ओरिजिनल फ्रेंच प्ले आसा ले पियर नांवाचें इट्स रिटन बाय फ्लोरियन झेलर आय थिंक इट्स रिटन इन 2015 ऑर समथींग ताजी एक फिल्म आसा 2019 अकॅडमी अवॉर्ड फिल्म आसा फादर नांवानूच ती डिरेक्ट केल्या फ्लोरियन झेलराणे आनी तातूंत एंथनी हॉपकिन्स जे आसा तांकां अकॅडमी अवॉर्ड मेळ्ळा आनी तांच्यांनी फादराचो रोल केला सो जेन्ना हांवें ही स्क्रिप्ट वाचली एक्चुली स्क्रिप्ट म्हाज्या कडेन वाचता वाचता आयली आमी वेगळी स्क्रिप्ट निवडलेली आनी वर्धन आनी हांव म्हणजे नॉर्मली आमी तशी कॉन्टेक्टान आसता वी जस्ट टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स मी एन वर्धन सो वर्धनान समीर मोने ज्यांनी ही स्क्रिप्ट ट्रान्सलेट केला तांकां ही स्क्रिप्ट म्हाज्या कडेन धाडपाक सांगली वाचपा खातीर आनी हे ऑलमोस्ट कला अकादमीन जेन्ना फायनल करपाची आसता स्क्रिप्ट ताच्या 1-2 दीस पयलीं ती स्क्रिप्ट हांवें वाचली म्हाका धाडली सकाळीं आनी हांवें रोखडीच ती स्क्रिप्ट वाचली आनी हांवें ठरयलें की ही स्क्रिप्ट करपाची हे हांवें ठरयलें कित्याक कारण ते स्क्रिप्टीची जी क्राफ्टींग आसा इट इज व्हेरी इंट्रस्टींग स्क्रिप्ट ज्या पद्दतीन क्राफ्ट केल्या म्हाका दिसलें की प्ले रायट जो कोणी डिरेक्टर आसा ताका खूब वाव दिता डिरेक्ट करपाक ताजी स्क्रिप्ट आनी ही ते स्क्रिप्टाची ब्युटी आसा डिमेन्शिया सारको विशय तातूंत हाताळलो गेला आनी स्क्रिप्ट वाचता वाचता इवन जो वाचपी आसा किंवा जो ऑडियन्स आसा ताका त्या डिमेन्शियाचो इफेक्ट फील जाता दॅट इज द ब्युटी ऑफ दॅट स्क्रिप्ट सो आय थॉट दॅट दीस इज समथींग व्हेरी इंट्रस्टींग आय कॅन एक्सप्लोर एज अ डिरेक्टर तर जेन्ना आमी एका ग्रुपान काम करता तेन्ना 4 तकली आसता तेन्ना 4 वेगळ्यो आयडियाज 4 वेगळे विचार सो अशा वेळार ग्रुपा कडल्यान काम करून घेवप हे एक व्हडलें चॅलेंज सो हे फादर नाटक करतना तुज्या ग्रुपा कडल्यान तुका कशें कितें सहकार्य मेळ्ळें भारताचे सगळ्यांत नामणेचें अशें नांव आसा प्रसन्ना हेगडू जे हेगडून गांवान वचून काम करता थिएटराचें तांचें इंडियन मेथड इन एक्टींग नांवाचें एक पुस्तकूय आसा तर त्यांनी जेन्ना ते आमकां एनएसडीन क्लास घेवपाक आयिल्ले तेन्ना तेंच्यांनी एक गोश्ट आमकां सांगिल्ली क्लासीन की डायरेक्टर जो आसता डायरेक्टर इज मोर लायक अ मॅनेजर सो ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब वास्ट आसता इट्स लायक जशें समुद्राक कंट्रोल करपाची ताकद एका डिरेक्टरा भितर आसपाक जाय तुमी जशें म्हटलें की वेगवेगळ्यो तकल्यो आसता ताका हाताळपाची गरज आसता खंय तरी म्हाका दिसता म्हजो एनएसडीचो जो एक्सपिरियन्स आसा तो म्हाज्या कामाक आयलो एनएसडीन एक्चुली इजी जाता कारण सगळे प्रोफेशनल्स आसता थंय जेन्ना आमी भायर सरून आमच्या गांवान किंवा आमच्या राज्यान येवन जेन्ना हांगच्या लोकां वांगडा काम करता तेन्ना वेगळ्यो चॅलेंजीस मेळटा एक तांच्या कडल्यान म्हज्या कडल्यान तेंची वेगळी अपेक्षा आसतली
आणि अशें जेन्ना टीम फॉर्म जाली तेन्ना कांय गोश्टी ऑलरेडी ठरयल्ल्यो आशिल्ल्यो, म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वांटल्यो गेलेल्यो की स्टेज मॅनेजर कोण आसतलो, डिरेक्टर कोण आसतलो, म्युजीक कोण करतलो, हे सगळें. ग्रूप मॅनेज करपाक एक बेसीक रूल जो हांव यूज करता तो म्हणजे डिसिप्लीन. आनी डिसिप्लीन म्हाज्या खातीर तशें येता जेन्ना हांव रिहर्सल टायमार सुरू करता. सो आमच्यो जितल्यो रिहर्सल जाताल्यो त्यो सगळ्यो 7 म्हणजे 7ंकूच सुरू जाताल्यो. 1-2 वयर सकयल फक्त रन-थ्रूज आमच्यो जाले ते सुद्दां केन्ना जेन्ना स्पर्धेचो प्रयोग जालो, आमकां बक्षीस मेळ्ळें, तेज्या उपरांत थोड्यो जेन्ना शोज करपाचे आशिल्ले तेन्ना 7ची 7:30 जाल्या. पूण स्पर्धेच्या शोवाच्या दिसा सुद्दां एक दीस असो नाशिल्लो की रिहर्सल आमी लेट सुरू करता. सो तेजी पंक्च्युअलिटी, डिसिप्लीन हें जें आसा पळय तें हांवें ऑलरेडी तांकां कन्वे केल्लें आनी इट वॉज नर्चर्ड इन द्या मायंड्स की हां, दीस इज हाव वी आर गोईंग टू गो विथ द फ्लो इन द रिहर्सल्स. जेन्ना फादर सारकें आतां एक व्हडलें म्हणजे प्रेक्षकांच्या पसंतीक उतरलेलें नाटक, अशी जेन्ना नाट्य निर्मिती किंवा अशें जेन्ना प्रोजेक्ट इन रियली येतात तेन्ना अशा कितें म्हणटात तें इतल्या हेचो हाय लेवलीचो परफॉर्मन्स किंवा नाटक करप हें निश्चितूच सोंपें ना. सो वॉट आर द मेन घटक म्हणटले आमी तातूंत जे गरजेचे आसा इतली उत्कृश्ट नाट्यकृती तयार करपाक? म्हाका अशें दिसता न्ही की आमचें नाटक अजिबात खर्चीक नाशिल्लें खंयच्याच बाबतींत. तें दिसतालें खर्चीक. ही एक टॅक्नीक आसा आनी कला आसा आनी म्हाका दिसता प्रत्येक आर्टिस्ट ही कला वापरता, कारण खंयचोय आर्टिस्ट जो आसा तो पयशेकार नासता. पयल्यार कंगाल आसता आर्टिस्ट. सो तो जेन्ना चिंतता खंयची कला घडोवपाची तेन्ना तो बेसिकच्यान सुरू करता आनी आमी आमच्या नाटकान तेंच केल्लें. नाटकान मेजरली जितल्यो गोश्टी आशिल्ल्यो त्यो प्रत्येकाच्या घरांतल्यो आशिल्ल्यो. कपड्याच्या पोतार, आयदनां जे कितें आमी यूज करतालीं प्रत्येकाच्या घरांतल्यो आशिल्ल्यो. फक्त सेटाच्यो कलर म्हणटात तो आमी विकत हाडून पेंट केल्लो. थंय म्हजें जे प्रॉपर सिलेक्शन आसा, कारण बिंग अ डिझायन डिरेक्टर आय एम जस्ट नॉट अ डिरेक्टर, बिंग अ डिझायन डिरेक्टर वेरीन आय नो द hues and the colors and the mixture of how the theatrical light will fall on this particular color and how the effect will come, how rich it will look. So selection of the material and all these things is there in my practice, so it has come through that. आणि तशें करून मटेरियल सिलेक्ट करप, सेटाचे कलर सिलेक्ट करप, सो हाजेर पूर्णपणे विचार करून त्यो गोश्टी केल्ल्यो. खंय नाटकान अशी एकूय गोश्ट ना जाचेर विचार करूं नाशिल्लो. प्रत्येक गोश्टीचो कलर म्हणा, प्रत्येक एखादी सुद्दां बारीकशी चिमूटभर गोश्ट समजा ताचो कलर वेगळो. आतां नाटकान एक शशी पियेराची भुमिका करतालो, पियेर नांवाचें एक पात्र आसा. सो ताजो एक सीन आशिल्लो जंय तो एक हँकी यूज करता शेविंग करतना आनी त्या हँकीचो कलर एका शोवान येल्लो दिसलो म्हाका आनी म्हाका अशें जालें की हो कलर हांवें चूज करूं नाशिल्लो, कारण त्या शोवाक तो ताचो पर्सनल घेवन आयल्लो आनी तो जो आमी दिल्लो तो ताणें धुवपाक घातलेलो. सो म्हाजे नजरेन तो आयलो कलर एंड आय जस्ट फेल्ट लायक दीस इज नॉट गोईंग वीथ आवर कलर पॅलेट. इट इज गिवींग अ डिफरंट मिनींग आउट ऑफ इट, कारण तो जेन्ना ताणें काडलो आनी चेहऱ्याक लायलो तेन्ना तो कलर नाशिल्लोच आमच्या पॅलेटांतलो. सो इतल्या बारीकसाणीन सगळ्या गोश्टींचो विचार केल्लो गेल्लो नाटकान. जशें तुवें ओदळ उलयतना सांगलें की तूं पयलीं एक एक्टर आनी NSDंतल्यान जेन्ना तूं एज्युकेशन घेवन हांगा आयलें तेन्ना तुका दिसलें तुवें एक्टर म्हणून तूं ग्रो जालास, आतां कितें तरी वेगळें करपाचें डिरेक्टर. सो एक्टिंगेंतल्यान डिरेक्टली डिरेक्टिंगान येवप दोन डिफरंट गजाली म्हणटा हांव. सो दोन ह्या डिफरंट गजालींतलो बॅलन्स सादप कशें कितें मॅनेज करता? NSDंतल्यान भायर सरतकीर दोन गोश्टी म्हाका क्लियर जाल्ल्यो. एक म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव नाटक करतलें, अशें न्ही कंपल्सरी ना अजिबात, जेन्ना जेन्ना नाटक करतलें इट वील बी आय वील गो इन डिरेक्शन आनी जेन्ना हांव फिल्मांनी वतलें इट वील बी एक्टींग. सो एक सर्टन एजी नंतर आय वूड लव टू डिरेक्ट अ फिल्म
आय नो दॅट राईट नाव आय वॉन्ट टू बी ॲज अन ॲक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री. सो काय काय गोष्टी असतात त्यो आम्ही डिसाईड करत वता तुमच्या एक्सपिरियन्सानुसार. तुमचं जितलं नॉलेज वाडटा किंवा तुमची जितली ग्रोथ जाता त्याच्या उपरांत आमी काय काय गोष्टी डिसायड करता. तशें हांवें NSDंतल्यान भायर सरतकीर म्हाका काय काय गोष्टी मेळ्ळी. बट अशें खंयच कंपल्शन ना. फाल्यां सकाळीं म्हाका समजा एखादें नाटक आयलें आनी थंय म्हाका एज एन एक्टर म्हणून डिरेक्टर आपयता तर डेफिनेटली आय वील बी एन एक्टर ओवर देर. आय ऑलवेज बिलीव दॅट टू बी अ गूड डिरेक्टर यू फर्स्ट हॅव टू बी अ गूड एक्टर. सो म्हजो जो एक्टिंगाचो प्रवास आशिल्लो तो because of certain people in my life, certain theatrical practitioners who came in my life, जशे विजू सर जाले, प्रशांत माडोळकार जाले, अशे लोक जेन्ना म्हाका मेळ्ळे तांच्या कडल्यान म्हाका नाटकाचो एक वर्ल्ड व्यू मेळपाक लागलो. आनी हे वर्ल्ड व्यू मेळप खूब गरजेचें आसता. कारण नाटक फक्त तुज्या रिजना पुरतें ना. नाटक वर्ल्ड व्यू नाटकाचो वर्ल्ड व्यू घेवप खूब गरजेचें आसा. आनी तेज्या खातीर फक्त गोंयान रावून तें शिक्षण तुका मेळचें ना. तेज्या खातीर गोंयच्या भायर वचचें पडटलें. हें खंय तरी म्हज्या तकलेन आयिल्लें आनी तेज्या खातीर हांव NSDन पावलें. जशें तुवें आतां सांगलें की जर तुका बरें ग्रो करपाक जाय जाल्यार तुका भायर सरपाक जाय तुज्या कम्फर्ट झोनांतल्यान. आनी मोदळ तुवें जशें म्हळें की कलाकार हो कफल्लक आसता ताच्या कडेन स्वताचें अशें म्हणजे नॉट इन्वेस्टमेंटाच्या थ्रू अशें व्हडलेशें काय कलाकार तसो नासता. जेच्या कडेन जो मार्केट ओरिएंटेड कलाकार आसता न्ही तेच्या कडेन भरपूर पयसो आसता. पूण तो खरोच जो कले खातीर झुजता पळय, काम करता पळय, तो सदांच पयशा खातीर स्ट्रगल करता. ताकाच धरून आयज अशी बरीचशी तरूण पिढी आसा जी ह्या क्षेत्रांत येवपाक सोदता. ह्या क्षेत्रांत तशें पयलींच्यान म्हणत आयला की ह्या क्षेत्रांत तशें इनकम ना. तुका तुजें स्वताचें मोडून कले खातीर प्रेम आसपी कलाकार स्वताचें मोडून ती कला सादर करता. सो अशी बरीच तरूण मंडळी आसा जी ह्या क्षेत्रांत येवपाक इच्छूक आसा. तांकां तूं गायड करतना कितें सांग? खंयचीय गोश्ट पयशान सुरू जायना फर्स्ट म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार. कारण जर पयसो तकलेन दवरून किंवा खंयचेय तुमी अशा तरेचे डेडलायन जर दवरून तुमी तकलेन काम धरता की बाबा अमको ह्या क्षेत्रांतले किंवा म्हाज्या ह्या कलेंतल्यान म्हाका इतलो पयसो जोडपाक जाय जाल्यार यू आर ऑन अ रॉंग डिरेक्शन. आय फील कला जोपासपाचें एकूच कारण आसता. इट इज अ कितें म्हणटा ताका, इट इज अ सोल सॅटिस्फायींग थिंग. आय मस्ट से नॉट सोल सॅटिस्फायींग बट इट इज समथींग की तुमच्यो कांय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता. तुका एज अ कलाकार म्हणून फक्त जेन्ना समाज पळोवपाक लागता तेन्ना फक्त कलाकार म्हणून पळयना, तुमकां अदरवायज सुद्दां पळयता लोक. कारण तुज्या भितर सगळ्या गोश्टींचो अंश आसता. तूं एक पॉलिटिशियनूय आसता, तूं एक सायंटिस्टूय आसता, तूं हिस्टोरियनूय आसता, तूं सगळें आसता, आर्किटेक्चरूय आसता. असो हो कलाकार आसता, स्पेशली नाटककार जो म्हणटात ताका. आनी जेन्ना आमी अशा क्षेत्रांत घुसता आयच्या टायमार, आय एम नॉट टॉकिंग अबावट फिल्म्स एट ऑल. फिल्म इज अ डिफरंट मिडियम. थंय वेगळो स्ट्रगल आसा. थंय जो पयसो लागता तो वेगळ्या लोकां कडल्यान लागता. थिएटरान जो पयसो लागता किंवा पयसो जो आमकां दिवचो पडटा थिएटरा खातीर तो टोटली डिफरंट आसा. सो अशें म्हणना की थिएटरान पयसो ना, पयसो आसा. देर आर डिफरंट वेज, देर आर डिफरंट कितें म्हणटात ताका सबसिडीज आसता गव्हर्मेंटाच्यो. ताका कांय लोक ताका अप्लाय करता, कांय लोक ग्रुप्सां कडेन जोडून तांच्या कडल्यान तशे प्रोडक्शन्स करपाक लागता. कांय लोकां कडेन कांयच नासता सो टिकेटेड शोज करता, तशें वता. बट इट इज नॉट दॅट की इट इज अबावट मनी. ऑफकोर्स मनी इज इम्पॉर्टंट. तुका नाटक करपाचें किंवा कितेंय करपाक जाय जाल्यार मनी इज द फॅक्टर. बट लोकांक किंवा आयचे भुरगे जे इंट्रस्टेड आसा एक्टिंगान वचपाक, तांकां म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की वेन आय स्ट्रगल्ड अलॉट, हांवेनूय म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका पयसो जाय नाटक करपा खातीर. सो आय ऑल्सो हॅड चोजन अ जॉब which was not for me. I had applied in a company for the post of HR. I did a job for 1 month and then I feel that this is not me. Then I decided की माझ्याकडे पैसो जरी नासलो, एका टायमाचे
खावपा खातीर सुद्दां पयशे आसले किंवा म्हाका अशें जालें की म्हाका घरा कडल्यान पयशे मागचे पडटा किंवा फ्रेंडा कडल्यान मागचे पडटा, हांव बेझिजक मागतलें, कारण म्हाका इतली गॅरंटी आसा की म्हजो फ्रेंड किंवा म्हजी आवय म्हाका दितली आनी तें हांव रिटर्नूय करतलें. बरें, अशी परिस्थिती कांय लोकांची आसता तेंच्या घरा कडेन पयशे नासता ते, बट अशा लोकांक म्हाका एकूच सांगपाचें आसा की कशें ना कशें तरी जाता. वेन यू आर डेडिकेटेड टू युअर थिंग, there are if you're dedicated, there are different ways to get scholarships, because NSD सारख्या इन्स्टिट्यूटान हांव जे शिकलें म्हाका स्कॉलरशीप मेळटाली म्हयन्याचो, म्हाजो तसो कितें व्हडलो खर्च नासतालो. सो फॉर एग्जाम्पल आतां मुंबय काय भुरगे शिकता, सो देर आर डिफरंट वेज आउट, यू कॅन थिंक ऑफ इट, बट अल्टिमेटली फक्त जर मनी इशू आसा आनी फक्त तूं जोडपा खातीर जेन्ना तूं एखादी कला जोपासता, आय डोंट थिंक सो ती तुका वाट दाखयतली. कारण एकदां तुजे कडेन भरपूर पयसो येतलो, मे बी अशें एक असो फेज आसतलो तुज्या कडेन की तुका कदाचित त्या गजालींतल्यान पयसो मेळचो ना. बट ह्या बाबतीन आय फील दॅट आय प्लेस माय आर्ट अबाव द मनी थिंग. थोडक्यान पयसो आज आसा फाल्यां ना, आनी आयज ना जाल्यार फाल्यां आसा. मे बी तुजी कलाकृती जितली आयज खपली ना तितली तुज्या मरणा उपरांत खपपाक शकता. अशें खूब लेखकांचे जाल्ले आसा, तेंची कलाकृती ते आसतना तेंची कलाकृती तितली फेमस जावना, पूण ते वतगीर तेंची कलाकृती आयज करोडांनी विकली वता. थिएटर म्हटल्यार तुज्या खातीर कितें, आनी दुसरो प्रश्न ताकाच जोडून घेवपाचो म्हळ्यार थिएटर, हाव डज थिएटर इम्पॅक्ट सोसायटी एज अ होल? येस, इट इम्पॅक्ट्स द सोसायटी एज अ होल. आनी थिएटर म्हाज्या खातीर it's a way of life, it's a philosophy, it's a psychology, it's mathematics, everything. The whole subjects are there in theatre. आणि जितलो जर तुमकां आयुश्याच्या सगळ्या घटकां कडेन जोडून घेवपाचें आसा जाल्यार खंयच्या तरी, हांव म्हणना थिएटर, बट खंयच्या तरी आर्ट फॉर्मा कडेन जोडून घेवपाची गरज आसा. कारण आर्ट फॉर्म it's basically for your overall growth. म्हणजे अश्यो गोष्टी आसात ज्यो म्हाका बीइंग एन आर्टिस्ट मेळपाक लागल्या. म्हणजे आयुश्यान अशे उतार चढाव येवपाक लागता, अशें दिसता की कांयच ना आयुश्यान, काबार जाला, बट फायनली युअर आर्ट कम्स टू यू एज अ सर्वायवल. You start to see life as an objective, not as a subjective. कारण जेन्ना आयुश्या कडेन तुमी सबजेक्टीव पद्दतीन पळोवपाक लागता तेन्ना खंय तरी तुमकां डिप्रेशन आनी ह्या त्या गोश्टी फील जावपाक लागता. बट आर्ट इज समथींग वीच हेल्प्स यू टू ओवरकम ऑल दीस थिंग्स, अँड दॅट्स हाव आय सी टुवर्ड्स माय आर्ट. सो आमच्या कंट्री बद्दल उलयतना आमी सदांच म्हणटा की युनिटी इन डायवर्सिटी, तेच आमकां खंय तरी गोंयांतूय पळोवपाक मेळटा. सो ओवरऑल कंट्री विशयी उलोवपाचें जाल्यार, ओवरऑल थिएटरा विशयी उलोवपाचें जालें जाल्यार हाव डज, वॉट रोल डज थिएटर प्ले? म्हणजे डिफरंट लँग्वेजीस किंवा कल्चर्स जावं ते जोडून दवरपाक थिएटराचो जो रोल आसा तो कितलो इम्पॉर्टंट आसा, किंवा कितें रोल थिएटर प्ले करता? मेन म्हणजे जे प्ले रायट्स आसा न्ही तेंच्यांनी खूब वेगवेगळे विशय हाताळ्यात. सगळ्यात पयलीं प्ले रायटान अशे विशय हाताळ्ळे जितून म्हणजे सामाजीक गोश्टी बदलल्याय बीन आनी ताजो डिजास्टरूय जाला. सो अशे विशय सुद्दां आयले स्टेजीर ज्या विशया खातीर खूब ताण तणावूय निर्माण जाला, आनी अशे विशय आयला जांच्या खातीर खूब लोकां मेरेन काय गोश्टी पावल्या सुद्दां ज्यो केन्नाच पावना. सो बिकॉज ऑफ डिफरंट प्ले रायट्स आनी डिफरंट विशय जे ते घेवन आयले आनी तातूंतल्यान जे वेगवेगळे पात्रां तयार जालीं न्ही तातूंतल्यान खंय तरी म्हाका दिसता जे तुमी म्हणटा की युनिटी एंड डायवर्सिटी हो जो विशय आसा तो म्हाका दिसता त्या पात्रांतल्यान खंय तरी घडून येता नाटकांनी. बाकी मागीर जें तें नाटक आमकां कितें मॅसेज दिना हाजो प्रश्न ना, पूण तें पात्र त्या टायमार स्टेजीर येता किंवा तें पात्र येवन कितें उलयता हातूनच सगळें पॉलिटिक्स आसा. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
27 मार्च हो वर्ल्ड थिएटर डे. कलाकारां खातीर खूब म्हत्वाचो असो दीस, रंगभूमी खातीर खूब म्हत्वाचो असो दीस. सो ह्या दिसाच्या निमतान कितें सांगतलें तूं? म्हाका फक्त हेच सांगपाचें आसा की कला करा, थिएटर करा, नाटक करा, सगळें करा, पूण ते तुमी कित्याक करता हेची जाणीव सदांच दवरा. आनी ही जाणीव तुमकां तेन्ना मेळटली जेन्ना तुमी स्वताच्या आयडियोलॉजी बद्दल क्लियर जावपाक लागतले. तुमचो स्टँड कितें आसा, तुमकां ह्या कलाकृतींतल्यान कितें सांगपाचें आसा लोकांक, तरच म्हाका दिसता तुमी जें कितें काम करता तें साध्य जातलें. कारण अल्टिमेटली आजच्या परिस्थितीन अशें जालां की डॉक्टराक डॉक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर ना किंवा टिचराक टिचराची रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर ना. त्या खातीर आयज जे भुरगे भायर सरता, जेंकां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचेर अवलंबून रावचें पडटा, अशे भुरगे भायर सरता जें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी हें हेच्याच खातीर जाता कारण प्रत्येकाक आपापली रिस्पॉन्सिबिलिटी खबर ना. सो जेन्ना आपापली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्याक कळटली तेन्नाच म्हाका दिसता सगळ्यो गोश्टी नित्य नेमान जावपाक लागतल्यो आनी खरी कलाकृती घडपाक लागतली. थँक्यू दक्षा, तूं वेळान वेळ काडून आमच्या शोन जॉयन जालें. तुजो प्रवास म्हण किंवा तुजें गायडन्स म्हण जी आयची तरूण पिढी आसा तांच्या खातीर तुवें खूब बऱ्यो गजाली सांगला. मनमेकळेपणान तूं उलयलें त्या खातीर तुका खूब थँक्यू. आनी तुजे अपकमींग प्रोजेक्ट्स आसा ताका तुका खूब खूब बेस्ट विशीस प्रुडंटा कडल्यान. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. तर हे आशिल्ले दक्षा शिरोडकर. खूब बऱ्यो गजाली तेणी सांगला उलयतना, पण तातूंतल्यो वेचून मोजक्यो गजाली सांगपाच्यो म्हळ्यार खंयच्याय क्षेत्रांत तुमी यशस्वी जातली जाल्यार डिसिप्लीन इज मस्ट. जितले मेरेन तुमी डिसिप्लीन आसना तितले मेरेन यश तुमकां मेळूं शकना. आनी दुसरें म्हळ्यार गोवा ही नाट्यसृश्टीच्या दृश्टीन खूब बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसाच हांगा, पण गोंया भायर सरुनूय बऱ्योच ऑपॉर्च्युनिटी आसा किंवा एज्युकेशन आसा जें घेवन हांगा येवन हांगा काम करपाची गरज आसा. त्या खातीर जे तरूण भुरगे आसा तांकां ह्या क्षेत्रान येवन आपलें नांव कमोवपाचें आसा, नाट्यकलेची सेवा करपाची आसा, तांणी आपलो कम्फर्ट झोन सोडून भायर वचून ताचें बऱ्यांतलें बरें एज्युकेशन घेवन परत हांगा येवन दर्जेदार प्रोजेक्ट्स गोंयकारांक दिवपाच्यो, नाट्य निर्मिती गोंयकारां खातीर उपलब्ध करपाची गरज आसा. तर दक्षा भशेन आनी बऱ्योच अस्तुऱ्यो आसात ज्यांची वाटचाल खरीच देख घेवपा सारकी आसा. तर अशा अस्तुऱ्यांची वाटचाल जाणून घेवपा खातीर पळयत रावात प्रुडंटाचेर शक्ती.